Krista, Vandiya Krista, Vandiya, Vandiya, Vandiya Krista, Vandiya Krista, Vandiya Krista, Vandiya, Vandiya, Vandiya Krista. Munsha Puttu Somya शिकवून देऊ कायलो सर्गी बापा सत्या मोकळलो. मुनशा पुत्तू सोम्या शिकवून देऊ कायलो सर्गी बापा सो मोकळलो. एकामेकासो मोगामी कोरू एकामेकासो मोगामी कोरू नवो मंदमेंतिलो नवो मंदमेंतिलो. Vandiya Krista, Vandiya Krista, Vandiya, Vandiya, Vandiya Krista. Povi sakramentan tu mogan raulai baudang tuja diucap shan समाधान. Povi sakramentan tu mogan raulai baudang tuja diucap shan समाधान. Shia sanata tu devonaila Shia sanata tu devonaila nivaruncha saruta nivaruncha saruta. Vandiya Krista, Vandiya Krista, Vandiya, Vandiya, Vandiya Krista, Vandiya Krista, Vandiya Krista, Vandiya, Vandiya, Vandiya Krista, Vandiya Krista. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, देवाचे उतार आमच्या जिविताक प्रेरण देवाच्या उतरा सोनियाल करता. आज आमी प्रत्येक जावन देवाच्या उतरा मारिफात कुर्साचेर नदर घालता, कुर्साचो नियाळ करता, कुर्साची मजत आमी मागोंक वेता. तर त्याच सोम्यान पवित्र केल्ल्या त्या कुर्साची सकत कुरपा हें देवाचें उतार आमकां मोडून दिवच्या. बाबा MP नोरान्नाचेर विशेश तरान हें देवाचें उतार नियाळ करच्या. आमा सुमेस्तांचेर ह्या कुर्साची सावळी कुर्साची सकत वाळून दी म्हणून त्या पवित्र कुर्साक आनी त्या कुर्सार काडलेल्या सुमयाक उलो मान त्या सुमयाची सकत कुरपा आमचें तें वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. कुर्साक नमान करया, कुर्साक मान करया, कुर्साची सावळी वाळून दी म्हणून मागोन देवाच्या उतराक आयकोंक नियाळ करूंक आमकां आमी आयती करया. आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांतय
व्हड पडले गोंगसाय ताचे थंय आमकां सडवो जिवीत आनी जिवंतपण ताचे वरवीं आमी बाचावसल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा थंय व्हड पडले गोंगसाय ताचे थंय आमकां सडवो जिवीत आनी जिवंतपण ताचे वरवीं आमी बाचावसल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांकोव आनी आमची दया करूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 23वा अध्याय 39 वाक्य तावन 43 वाक्य कळयल्ल्या अपराधा मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकास आनी आमकांय बचाव कर तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो तूं कांय तिस्स शिक्षा फावो जालें आसता तूं देवाक कांय भियेनाय वय आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां पूण हाणें कसलेच सूख आदारली ना उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राजपदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय देवाचें उतार हें वाखणी तुका क्रिस्ता मोगळा सुमिया तुज्या आत्म्याची सकत म्हज्या हातांत देवून दी सुमिया आनी त्या आत्म्याच्या सक्तीन तूं म्हाका उलोवंक करपा दी आनी जो कोणें उतार आयकता सुमिया तांकां तांचे वेरी खुर्साची सावळी तांचेर देवून येवं दी आनी खुर्साचो तो प्रभाव तांचेर पडोवन सर तरेच्या समस्येतावन सुटका लाभून आत्म्याची समृद्धी कुडीची आनी लौकीक समृद्धी तांकां फोव करून म्हूण सुमिया मागता मोगाचे न्हू आज खुर्सा विशयन आमी नियाळटा पवित्र सभेच्या दोतोरण्याच्या बुकांत 618 आर्टिकल म्हणटा कुरीस म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देव आनी मनशाचो मध्यस्थ जावन भेटयल्लें एक विशिश्ट बलिदान आज आमी ध्यान करचे विशय जावन आसा कुर्साची सावळी एक कुर्साची सावळी मुजेर आनी तुजेर पडिल्ल्या वेळार मुजें आनी तुजें जिवन कशें बदलूंक शकता आनी ह्या कुर्सांतय म्हजो आनी तुजो संबंध दवरल्या वेळार त्या जेजू थंय संबंध धरल्या वेळार हांव आनी तूं कशें आत्मीक आनी लौकीक तरान समृद्धी जावंक पावता म्हणल्या विशयांत एक चिंता आज आमी आटयता आयच्या वचपांत आमी पळयता जेजू खुर्सार उमकळोन आपलें बलिदान भेटयत आसतना दोन कुशीन दोग सोर आसात आनी ते दोगी व्यक्ती एक क्रिमिनल व्यक्ती जाय तितलें लुटकारपण केलां जावं पुरो जाय तितलें मोस दगलबाजी केल्या जावं पुरो जाय तितलें अन्यायनीत केला जावं पुरो आनी असल्या वेळार एक सोर म्हणटा ताणें अनेक सोरा लागीं तो म्हणटा ताणें कितेंच सूख करूं ना त्या विशयन बरें उलयता आनी जेजू विशयन बरें उलयता मात्र न्ही तो एक अपील करता या तो एक मागणें करता सोम्या जेजू लागीं ह्या संवसारार ताका कश्ट या ताका मरणाची शिक्षा ताजे वयर देंवोन आयिल्ली
आणि आचेवर ते येपील या संसारान ना, पूण सर्ग संसार असो रस्ना जावन आसच्या जेजू क्रिस्ता थंय तो एक एपील करता आनी म्हणटा, सोम्या तुजी राजपदवी घेवन आसतना म्हजोय उगडास कर. हांगासर आमी पळयता ही हांगासर एक घडीत एक वर्तें घडीत सगळो लोक बोवरे असो, शास्त्री फारीजे जावं करो, ह्या थंयसर असले सैनीक जावं करो, ह्या जेजू केळकुळां करनासात. जेजू कश्ट जातना तो खळवळतना सक्कडे हांसून उल्हास पावतात. हाची काणीच मुख जाली म्हणून. आनी जेजू अस्खतपणी आसा. सगळ्या बोवारी एका रितीचे अकमान नालिसाय ह्या जेजूचेर आसा. आनी त्या वेळार जेजूच्या कुर्साची सवळी ह्या स्वराचेर पडटा. आनी हो सोर्स कितें बदलाता, ह्या स्वरान जावं करो जेजूचे महाकृत्या विशयन कांय आयकूंक ना. ह्या जेजू हांव करमरे मुखांत जल्मलो म्हूण तो नेणा जावन आसलो जावं करो. जेजून मेल्ल्या लाजराक उठयला, जायत्या जाणांक जिवंत केला म्हणून ताका गुथुना जावं करो. जेजून जाय तितलें बरेपण आदारलां, ह्या जेजूची शिकवण तो आयकूंक वचना जावं करो. तरी पूण कुर्साची सवळी, कुर्साचो प्रभाव ह्या व्यक्तीचेर पडिल्ल्या वेळार त्या व्यक्ती थंय परिवर्तन जाता. एक सोर म्हणटा त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक उल्लेख करना, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. आनी हो सोर कोणाचेर तो प्रभाव पडला, तो म्हणटा त्या व्यक्तीक अनेका सोराक सांगता, तुकाय तिस्स शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वय. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलेंच सूख आदारली ना. पळया, एक सोर लुटकार, एक मरणाची शिक्षा फावो जाल्लो व्यक्ती हांगासर जेजू विशयंत बरेपण उलयता आनी एका सोराक सांगता, हो एक निरापराधी व्यक्ती, हो एक बरो व्यक्ती ह्या विशयन बरें उलयता. आनी आमी पळयत पुस्तकांत जाणाव सोमी जेजू क्रिस्तान थंय सांगलें तें उतरां 6 मातेवाच्या 10व्या अध्यायांत 33 आनी 34 वाक्यांत, देखून मनशा मुखार उजेर जो कोण आपूण म्हजो पटला दरो म्हणून परगडता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा उजेर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर हांव नाकारतलों. हें कित्याक हांव उल्लेख करता म्हळ्यार, आमच्या बोवारी जाय तितलो लोक जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा विशयन केळकुळां करता जावं करो. जेजू क्रिस्ताचो हे आशक्तपणो एक कुर्सार उमखळ्ळ्या त्या व्यक्तीक तुमी मान दितात गे म्हणून सांगूंक पुरो. ह्या आमचोच क्रिस्तांव लोक काल कितें मागताय तूं काल मागचें आनी तशें जाता अशें जाता म्हणून मागणें करच्या मनशाक केळकुळां करूंक पुरो. पूण उडास तोरया त्या स्वरान सगळ्या नेत्यान लोक जेजूची केळकुळां करतालो, तरी जेजू अस्खत थरान दिसतालो जाल्यार तो जेजू विशयंत बरें उलयता आनी बरें सांगता. आनी हाचो परिणाम कितें जाता? हाचो परिणाम तो जेजू लागीं एक विनंती करता आनी तो म्हणटा सोम्या जेजू लागीं, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. हांगासर आमी 3 संगती ह्या स्वरांत थंय पळयता. कुर्साचो प्रभाव, कुर्साची सावळी ह्या व्यक्ती थंय पडयल्ल्या वरवीं 3 संगती आमी पळयता. एक तो म्हणटा जेजून कितेंच वायट करूंक ना, म्हळ्यार जेजूच्या व्यक्तित्व थंय वर्तो भवार्थ तो परगट करता. दुसरें, जेजू म्हजो उगडास दवर म्हणटा, म्हळ्यार जेजूच्या सत्तेंत जेजूच्या पावरांत तो वर्तो भवार्थ उसारता. आनी तिसरें तो सांगता, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हणटा आसतना जेजूच्या राजवडकाय विशयंत तो भावार्थ उसारता.
इतलो भावार्थ ह्या व्यक्तीक खंय जावन आयलो. इतलो भावार्थ तो पयलीं आसलो जाल्यार खंडी जावन तसली खोटी कामां करन कुर्साचे मरणाक वचनातलो. पूण केदाळा जेजूच्या कुर्साची ती सावळी, कुर्साचो तो प्रभाव ह्या व्यक्तीचेर पडलो. ह्या व्यक्ती ते बदलावण जाता आनी तो हर एकी तो मानून घेता. त्या मागण्यांत ताणें केल्ल्या मागण्यांत व्हडलो काही अर्थ आमकां दिसना जावंक पुरो. तुजी रासवट काही काणयत आसतना मुसोय उगडास दवर म्हळ्यार हे खल मागण्या बाबून म्हणूंक पुरो. पूण उगडास दवरया. जेजूक त्या कुर्साची सावळी आमचेर आनी तुजेर आनी मुजेर पडटा आसतना हांव आनी तो कशें मागता, कितलें लांब मागता म्हणलें सवाल न्हय. म्हज्या अंतस्करणांत म्हजें बऱ्या मनान हांव जर तर मागणें करता जाल्यार तें मागणें स्वामी जेजू मानून घेता. तें मागणें मानून घेता आनी आमी डॉक्टरा कडेन मुस्तपटी येता. आनी थंयसर वता आसतना बरो डॉक्टर जाल्यार म्हजे पिडा सांगचें म्हाका सोमान सांगूंक जायना. जावं आंगा दूख जाता, म्हाका अशें वळटा तशें वळटा सांगूंक म्हाका सोमाक कळना जाल्यार तो बरो डॉक्टर जाल्यार कुडले तो पिडा धरता आनी तो पिडे खंयची पिडा म्हूण जावन सारकें वखद दिता. सगळ्यांचे की वयस असो वयस आनी हर एक जाणारे जेजू क्रिस्त हांवें तुवें मागता आसतना खंयच्या उतरांनी मागता तो पळयना. पूण तो पळयता नितळ आमी खऱ्या भावार्थान मागिल्ल्या वेळार स्वामी जेजू आमचे मागणे आयकून आमकां तो आन्सर करता, हे जबाब दिता. आनी स्वामी जेजू कितें जबाब दिता हांगासर? स्वामी जेजू म्हणटा हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलें. हांगा पळया जेजूची जबाब ती कुर्सांत त्या कुर्सा मुखार येवची ती जबाब आजच इमिडिएट म्हळ्यार वेळ काडूंक ना, कुडले म्हाका तुका पर्यार तो कुरीस दिवंक शकता. दुसरें थंयसर वैयक्तीक सल्वासांव जेजू म्हणटा मुजे सांगी तूं आसतलोय, हांवूय आसा तूंय आसा, मुजे हजरपण तूं भोगतलोय. तिसरें म्हणटा वैकुंठांत आसतलोय. आमी जाणाव उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर वैकुंठ आसलें भाग आसली आनी मनशान पाता केल्ल्या वेळार थंय तो ताका भायर घाल्लो मात्र न्हय, ताजे उपरांत सर्वेस्पर देव येदेनाच्या बागेंत थंयसर मनशाक भायर गेल्या उपरांत जिविताच्या रुखासरशीं कोणूय वचनाशें येदेनाच्या बागेच्या उदेंतेक केरुबीम आनी सर कुशीन गुंतत आसल्या जळत्या उज्याची तलवार तो दवरता. पूण जेजू आपलें मरण पावोन सर्गारसाक वैकुंठाक येता आसतना थंयसर जेजू म्हणटा म्हजे सवें तो वैकुंठांत आसतलें. आनी वैकुंठाचो उल्लेख आमी उगडापण ग्रंथांत पळयता. थंयसर दुसऱ्या अध्यायांत 7वें वाक्य अशें म्हणटा पवित्र आत्मो पवित्र सभाक सांगता तें आयकूंक मोहन आसा तो आयकूंक जायते वन जातल्याक देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो. पळय हांगासर फाताक केल्ल्या त्या आदाव उपरांत थंयसरच्या भगेंत असो जिवीत असो रूख कोणूय प्रवेश जायनातल्या बरें थंयसर बंदड थंयसर घाल्ली. पूण वैकुंठाक अवकाश दिता सर्वेस्पर देव आनी थंयसर वैकुंठाक पावल्या वेळार जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क दिता. आनी हें जावन आसा एक वर्थे भाग त्या स्वराच्या जिवनांत. त्या स्वराचें जिवन आमी पळयलें जाल्यार सकाळीं तो जैलांत आसता, दनपरां तो कुर्सार उमकळटा, सांज जाताना जेजू संगी वैकुंठांत आसा. कसलें एक वर्थे भाग आनी वर्थे भागाक एकच एक कारण सर्वेस्परा जेजूची कुर्साची सावळी कुर्साचो प्रभाव ह्या व्यक्तीचेर पडटा आनी ह्या व्यक्तीचें अपमान नालिसायेचें जीवन अपमान नालिसायेचें मरण बदलून एक आशिर्वादीत व्यक्ती जावंक पावता. अनेक कुशीन अनेक सोर आसलो पूण हो प्रभाव ताजेर कुरीस थंयच आसा तरी ताच्या खाळीस परिवर्तन करूंक शकना आनी तो निंदा कर आनी उलयता. हेंच घडटा आजुनी मोगाच्या न्हू आमच्या समाजांत. तो कुरीस तो प्रभावीत कुरीस म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार म्हजे मुखार आनी सगळ्या संवसारा मुखार आसा तरी
थोडे जण मात्र कुर्साच्या प्रभावाक वळख जावन आपले काळजात जावन जेजूक सत मानतात, जेजू ते मागणे करतात, आशीर्वाद जोडतात आणि वरते तदोसकायचे आशीर्वाद जातात. आणि थोडे ते व्यक्ती कुरीस पळयतात आनी एका स्वरा बरी ताजे बगलेनच आसलो थंयसर दैवीक सकत वळतली तरी पूण पत्राचें ताजें काळीस ताणें परिवर्तन करूंक ना आनी त्या खातीर ताका कांय बदलावण जावना, ताका कांय आशिर्वाद लाभना. कारण त्या कुर्साची सावळी वा प्रभाव थंयसर आसलो तरी ताच्या काळजांत प्रभावीत जावन जेजू लागीं तो प्रार्थना करूंक शकना, जेजूक ताजें दैवीकपण वळखूंक शकना. आज हांव आनी तूं खंय आसतांक म्हणलें सवाल. ह्या संवसारांत हांव आनी तूं जियेत आसतना हांव जावंकरो हर एक दीस मिसाक वेता, हांव जावंकरो मागणें म्हणटा. निजायकी ह्या कुर्सांतय जेजूच्या कुर्साची सावळी, जेजूच्या त्या पवित्र बलिदानाची ती बलिदाना मुखार केल्लें तें विशिश्ट घडीत म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत परिवर्तनाचें वारें वळोवंक शकलां म्हणलें सवाल. जर तर सकलें हांव आनी तूं आशिर्वादीत व्यक्ती. त्या कुर्सांतय त्या जेजू कुर्सार मारता आसतना थोडी व्यक्ती उरली आशिल्ली. जावंकरो थंय मोरी माय आशिल्ली, जेजूची आवय आशिल्ली. पयत पुस्तकांत आमी उल्लेख पळयता थंयसर 19ನೇ जुवांवच्या 19:25 27 वाक्य आमी पळयता तर हेणें जेजूचे आवय, ताज्या आवयची भयण क्लेओफासाचे पत्नीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताज्या कुर्सा बगलेन उबी आशिल्ली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आशिल्ल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ती एक घडये त्या शिसान ताका आपणाची गन घेतली. पळय हांगासर कुर्सांतय त्या सावळेंत थंयसर मोरी माय आशिल्ली. आनी जेजू पळयता आपणाक कुर्सयतात आनी आपणाक कश्टांच्या वेळार आपणाक कितले कश्ट आसल्यार थंयसर आपली आवयक निराधार जावन वचून तो पळयता आनी म्हणटा, आपल्या सिसाक सांगता, जिवांक म्हणटा, तूं तुज्या घरावर ई आनी मुखार तुजी आवय इका तुजी आवय बरी तूं पळय. तस प्रमाणे मोगाच्या न्हू हांव आनी तूं त्या जेजूच्या कुर्साक आमी पळोवन आसतना, जेजूक त्या कुर्सायल्या जेजूचे ते काकोळत आमी मागता आसतना, ताजी दैवीकपण ताजो प्रभाव हांव आनी तूं नियाळता आसतना तसो जेजू म्हणटा, म्हजो पूत म्हजी धूव आज काम नासतना निराधार आसा गे, ताका आधार जावं दी. म्हज्या पूत या धूव पिडेंत वळवळून निराधार जाल्या गे तर ताका आयच्या दिसा भलायकी लाभो. म्हजो पूत आनी धूव मानसीक ओत्तडान निराधार, ताका कोणी हुंगाना, सक्कडे ताका अवमान निंदा करता, कोणी ताजे लागीं येना तर जेजू म्हणटा, ताका निराधार जावंक हांव सोडना आनी कोणाक कोणी दिवन ताका समाधान त्या व्यक्तीक दिवंक शकता. जेजू कुर्सायत आसतना आसलो तो जुवांव आनी जुवांक वरते भाग मेळटा. जेजूच्या आवयक त्या भाग्यवंत व्यक्तीक आपणाच्या आवयकन घेवन आपणाच्या घरा ताका पळोवचें आसलें वरते भाग त्या जुवांवचें जाता. जुवांक उगडापण ताजें दृश्य तो दाखता. आखेर संवसार कसो आखेर जाताले आनी कशें पुरा दृश्य येतालें म्हणल्यार उगडापण ग्रंथांत आमी पळयता. सांजुवांक तो कुर्सा मुळी आसल्या सांजुवांक मात तें भाग मेळ्ळें. सबारशीस आसले, 12 जाण आपोस्तल आसले. थंयसर आसलो एकलो मात्र सीस पळयत पुस्तका प्रमाणे. आनी जेजू कुर्सायत आसतना आसल्या त्या सिसाक वरते भाग जावन उगडापण ताका कळीत करता सोमी जेजू. सर उरले सीस मुस्तो कश्टांनी मारतेर म्हळ्यार हिंसा घेवन ते मरता तर ओ जुवांव प्राय जावन आपणा इतल्याक कांय वळवळ नासतना ताका समाधानाचें मरण पावो जाता. अनेक कुशीन आमी पळयता पळयत पुस्तक सांगता थंयसर कोण आसली, थंयसर मागदलेनीची मोरी अनेक मोरी आसली. आनी तांकां कितें घडटा तांच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार 6 मातेवाचे 28 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार साबाताची रात उतरून आयताराचें फतें जाताना
मोरी मगदलेनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. 8वें वाक्य सांगता, इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्द्यान संतोश म्हळ्यार बरें समाधीत जावन सिसांक खबर दिवंक धांवाधांवी गेल्यो. तेन्ना एकचपणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्या त्यो लागीं सरल्यो आनी ताजे पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो. पळया, ह्या कुर्सा बंदा आशिल्ल्या त्या स्त्रियांक दोगांयक, मोरी मगदलेनी तशेंच अनेका मोरयेक जिवंत जेजूक पयलें भेट जावचें भाग आनी ताजे आशिर्वाद घेवचें भाग मेळटा. त्या देखून उडास दवरया मोगाच्या न्हू, जेजूच्या कुर्साच्या पोंदा हांव आनी तूं रावता आसतना स्वामी जेजू विशिश्ट तराची आशिर्वादां हर एकल्याक दवरता, हर एकल्याक दवरता. हांवें येद्दोळ दिल्लीं उदाहरणां. जेजू कुर्सार मरता आसतना कोण आशिल्लीं आनी ताच्या कुर्साच्या सवळेंत आशिल्ल्या व्यक्तीक कशें सर्वेस्परान आशिर्वादीत केलें. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत स्वामी जेजू कशें तें आशिर्वाद करता म्हणल्या विशीं ती आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर जेजूचो कुर्साचें मरण आमकां कितें दिता? म्हाका आनी तुका पातकां जावन सुटका मेळटा, आशिर्वादीत जाता हांव. थंयसर सवाल उपजाता मुसू जाणांचें, पातकां मोक्षाचो वयसाबणे संवसारांत आतां हांवें जियेचें, आतां म्हाका जियोंक कितें म्हाका लाभता म्हणलें एक सवाल सभारान थंय आसा. आनी आमी अशें उलयतना जाल्यार सांगता तें सर्गराज मेल्या उपरांत, पूण आतां कितें म्हाका मेळटा? पातकाचें बोक्षाणें तें एका रितीचें बोक्षाणें मेळटा तें मागीर पळयत, पूण म्हाका आतां कितें मेळटा म्हणलें चिंताप सबार व्यक्तींचें, सबार जाणांक आसलें चिंताप आमी पळोवंक मेळटा. पूण पवित्र पुस्तकाच्या चिंतपान आमी वता आसतना जेजूच्या कुर्सांतय आत्मीक मात्र न्ही लौकीक आशिर्वादय लाभतात. आत्मीक मात्र न्ही लौकीक आशिर्वादय लाभतात. पवित्र पुस्तकान आमी जाणाव, पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां ताजें उतार ह्या ताजो जू आमी घेजय. मातेवाच्या आनंद नद्यान 28-30 वाक्य अशें म्हणटा, ये या मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट जातल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. मुजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लगचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुजें जू वोवंक सुलाभ, मुजें वजें हाळू. आनी इतलें सांगून जेजूच्या उतरान आमी पळयता हांगासर तो आत्म्याक सुशेग दिता, ह्या आत्म्याक सवकासाय दिता, सुटका आमी जोडून घेता. खंय सारकी वत्तडांत आशिल्लें आत्मो आमचो ताका सुटका जाता, उल्हास बरें जाता आनीक जीवसाणेन भरता. आमचो मनोरंजनान ह्या उल्हासान आमी भरता, घुसपट गोंदळाच्या परिस्थितींत जावन प्रशांत वातावरणाक आमी येता. आमचे त्रास उणें जातात, ह्या दूख उणें जाता आमच्या आत्म्याचें, आमकां विशय मेळटा म्हणटा आमी. आत्मो म्हळ्यार कितें? आत्मो म्हळ्यार कितें? आत्मो म्हळ्यार म्हजें काळज आनी बोगडां, म्हजें चिंताप आनी चिन्ना, म्हजें तें आसचें तें भितर कितें बरें आसात इमोशन्स, हें पुरा सगळें मेळोन म्हजें अंतस्करण हें पुरा सगळें मेळोन म्हजो आत्मो जाता. ह्या आत्म्यातय मोगाचें न्हू. ह्या दाळा हो आत्मो आशिर्वादी जाता, त्या दाळा म्हजें लौकीक जिवानी दरबस्त रितीन आशिर्वादी जाता. आमी पळयता सांज जुवांच्या 3ऱ्या पत्रांत 2रें वाक्य थंयसर म्हणटा, मोगाच्या इश्टा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ले बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर्व संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. हांगासर पळया, जुवां म्हणटा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ली. आत्मीक भलायकी कशी बरी आसची? एक स्वाम्यान जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरण दिल्ल्या त्या बलिदाना मुखांतर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी जियोवच्या बऱ्या शेगुणाच्या जिविता मुखांतर आत्मीक जिणी ताजी बरी आसा. आनी देखून तो म्हणटा तुजी आत्मीक जिणी बरी भलायकी, आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ले बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं, लौकीक भलायकी तुजी बरी आसूं, तुज्या कुडीची, तुज्या मोतीची, सगळें तुज्या लौकीक कितें भलायकी आसा ती बरी आसूं. मात्र न्ही हेर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो,
सगळ्यांत तुका बरेंपण लाभोंक जाय. कित्याक तुजो आत्मो भलायके बरीत आसा. आत्मो भलायके बरीत कसो जाता? जेजून कुर्सार त्या मेल्ल्या त्या बलिदाना वरवीं म्हजो आनी तुजो आत्मो तो भलायके बरी जावंक अवकाश आमकां हर एकल्यांक त्या बलिदाना मुखांतर लभता. म्हणण्याच्या 4 अध्यायान 23 वाक्यान आमी पळयता, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. काळीज आत्मो आमी कितें म्हणटा तें भोव जतनायेन हांवें राखोंक जाय. आनी ह्या आत्म्यांत ह्या काळजांत जिविताच्यो झरी वळटात. आनी ह्या काळजाक कितें ह्या काळजांत भितर येता कशें हाचे भितर आसता. बऱ्यान राखचें जाल्यार तें ओंदून आसता. आमी जें कितें पळयता ताजे वयर, आमी जें कितें आयकता ताजे वयर, आनी जें कितें चिंता ताज्या आदारान म्हज्यान तुजें काळीज, म्हज्यान तुजो आत्मो बऱ्यान आसूंक साध्य आसा. जर तर हांव खोटेंच पळयतां, खोटेंच आयकतां, खोटेंच चिंता, म्हजो आत्मो म्हजें काळीज परिशुद्ध जावन आसूंक साध्य ना. आनी ह्या काळजांत हांव जिविताच्यो झरयो बरें जर वळोवंक थंयसर साध्य ना. समृद्ध आत्मो आनी समृद्ध कूड एकामेकाक तें ओंदून आसा मोगाचें. समृद्ध म्हळ्यार आमी एका टायमार चिंतलें पयशे म्हणून, खंडीत जावन ते पयशे न्ही. पयशे एक केवल ताजो साबार वांट्यांनी एक वांटो, तितले एक भाग. पूण समृद्ध म्हळ्यार मस्त संगती तांचो आठापून आसात. आमी प्रत्येक तरेन कोवीड ह्या कोरोना पिड आयल्या उपरांत साबार जाणां आमकां समृद्धी म्हळ्यार कितें बरें वारें सेवचें जाल्यारय तें एक समृद्धी जावन आसा. म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक पुटलून दोन हांवें उलोवचें तें एक समृद्धीचें लक्षण जावन आसा, संतोशाचें, खुशेचें लक्षण जावन आसा. म्हाका विरार करनातलो घोव, विरार करनातली बायल, विरार करनातली भुरगीं, विरार करनातली आवय बापाय, भाऊ भयणी मेळचीं ती एक समृद्धी जावन आसा मोगाचें न्हू. समृद्धी केवळ दुडवान ना. समृद्धी म्हज्या भलायकेन, म्हज्या मोतीचे समाधानान, म्हज्या आसच्या विविध संगतींनी समृद्धी आसा. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव खेदाळा तूं तुजें आत्मीक समृद्धी आसता थंयसर तुजें लौकीक समृद्धी जाता. जावं करो तुजें बिजनेस बरें समृद्धी जाता. जोब मुस्तुग्रेस्त आशिल्लो, कित्याक तो भाग्यवंत जीवन आशिल्लो. सोलोमन, दावीद राय, अब्राम, इजाक, जाकोब हे पुरा समृद्धीचें जीवन आशिल्लें. आजुनूय जायतलो लोक भाग्यवंत जीवन, समृद्धीचें जीवन जायतितलो लोक आसा. थोडे अन्यायान तें आसूंक पुरो, पूण तांचेडे पयशे मात्र आसात. कोण अन्यायान करना, जायतितले पयशे आसात आसूंक पुरो, पूण कोण बरें करना भाग्यवंत जीवन आसात तांचेडे पयशे मात्र न्ही. बरी बायल, बरो घोव, बरीं भुरगीं, बरीं आवय बापाय, समाधानाचें वातावरण, भलायके बरी जीवन, शांती समाधान, साबार तरेची समृद्धी, खरी समृद्धी तसल्या व्यक्ती लागीं आसा. आत्म्याची समृद्धी म्हळ्यार आमची भावना, आमची बोगणां, आमची खुशी आनी आमच्या आत्म्याची भलायकी आमच्या जिवनाच्या दिसपडत्या लौकीक जिवनाच्या समृद्धीचेर ते परिणाम मस्तू घालता. उदाहरणाक जर तर भितर घट्ट आसा जाल्यार भायलें सगळें परिवर्तन जाता. म्हणजे एक ल्हानशीं 2 उदाहरणां, हेर एक गुत्त आसा तरी पूण एक उदाहरण. म्हजे भितर विश्वास म्हाका घट्ट आसा जाल्यार हांव खंयचेंय काम धैर्यान करता आनी सक्सेस जाता. म्हजे भितर विश्वासच ना जाल्यार हांव काम बऱ्या तरान करना, व्हडलें कांय सक्सेस करूंक म्हज्यान जायना. खेदाळा म्हजे भितर विश्वास, म्हजे भितर कॉन्फिडन्स, म्हजे भितर धैर्य आसा, भितर आसा, तवळ हांव करूंक शकता. आनी एकलें उदाहरण दिवचें आमी मुस्तुबडी पळयलां. मेल्ल्या कुडीक निट्ट दवरूंक जायना, कित्याक भितर सकत ना, त्या देखून ती पडटा. ताका नीट अशें उबें रावंक करूंक जायना. खेदाळा भितरल्यान सकत ना, भायल्यान नीट रावंक जायना. या आमचें थंय बें आसा जाल्यार आमचे थोडे फावटी ड्रायव्हिंग करता आसतना आमी पळयता नव्या शिकच्या भुरग्यांक जाय तितलो रोडार जागो आसल्यार वचून डम्म मागून एक्सिडेंट मारतात. हे लागीं एक व्हेकल आला ताकाच नोटो दोन मार ड्रायव्हरिंग करतात. थंयच विश्वास आसा जाल्यार आमी कितले एक्सपर्ट आसा इल्लोसो गॅप आसल्यार अशें व्हेकल गुणावन येता.
त्या देखून उडास दवरया मोगाच्या न्हू. पातकां मोक्षान आमकां कितें प्रयोजन म्हूण नाकात. पातकां मोक्षाल्या वरवीं नितळजिणी गेल्ल्या वरवीं आमचें अंतस्करण आमचे भितरलो आत्मो बळिश्ट जाता आनी ह्या बळिश्टता वरवीं हांव आनी तूं समृद्धीचें आशिर्वादाचें जिवन जिवंक शकता. त्या देखून म्हणटा आमी प्रॉस्परस सोल कॅन लीड यू टू द प्रॉस्परस वर्ल्डली लायफ ऑल्सो. प्रॉस्परस सोल समृद्धी बरीत तुजो आत्मो समृद्धी बरीत लौकीक जिवन जिवंकी तुका करपा लागता. आमी जाणाव सबारांक भायले सन्निवेश बदलूंक जाय पूण आमचे भितर आमी बदलल्या करीत आमकां सन्निवेश बदलूंक असाध्य. जावं करो हांव कोन्नाडे उलोवचें म्हाका स्वभाव उत्तना तर उरल्या सगळ्यांनी म्हजे कोणी उलयनात कित्याक म्हळ्यार हांव सुद्दां कोणा कडेन उलयना. आनी जर तर म्हजो स्वभाव बदलना हांव सगळ्या कडेन उलयता जाल्यार सगळे म्हजे लागीं उलयतात. सगळे म्हजे लागीं म्हजो स्वभाव हांवें बदलूंक जाय. अनेक म्हणचें आसा मात बल्ल म्हणजे झगडा वेल्ला म्हळ्यार मेळ्ळ्या कडेन म्हाका खाली सगळे म्हजे कडेन लढाई करतात म्हणून. लढाई करतात कित्याक म्हळ्यार आमकां उलोवंक वचना. उलोवंक कित्याक वचना आमचे भितर ताका जाय जाल्लें स्टफ ना. त्या देखून भितर तुजे थंय आसा जाल्यार भायल्यान तूं केदाळें यशस्वी व्यक्ती जावन जिवंक शकताय. विकाळ चिंताप विकाळ बोगणां सृश्टी करता. विकाळ बोगणां विकाळ विसवणी करेशें करता आनी आमचें जिवन कुडू जायशें करता. त्या देखून मोगाचें न्हू उडास दवरया. भलायके बरीत जिवन हांवें तुवें जियेचें जाल्यार भलायकी म्हणजे मोतीची कुडीची आनी समृद्धी म्हजे बरोबर आसची. हांवें तुवें आत्म्याच्या भलायकेन आसचें गरजेचें. थंयसर दोन संगती जातात. आमी इंग्लिशान बायबल वाचता आसतना थंयसर आमी पळयता जस्टिफिकेशन म्हणलो वर्ड आसा आनी एक सॅंक्टिफिकेशन म्हणलो वर्ड आसा. एक निर्दोशीकरण या समर्थन आनी एक पवित्रकरण सॅंक्टिफिकेशन पवित्रकरण म्हणलो या शुद्धीकरण म्हणलो शब्द थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. हे दोनूय शब्द एकच न्ही. दोनूय एकच न्ही. जस्टिफिकेशन वा समर्थन म्हळ्यार देवाच्या दृश्टेन हांव जेजू क्रिस्ताक म्हजो सल्वासांव दिवचो देव म्हूण वळखल्या वेळार म्हाका समर्थन मेळटा या म्हाका निर्दोशीकरण मेळटा. उदाहरणाक आमी एक जर तर मेळ्ळें उस्तूर भितर आसा पूण बरो एक दोगलो घालून या बरें एक उस्तूर भितर बनियान मेळ्ळें न्हू बरो बरें शर्ट घालून येतात. सगळे म्हणटा कोणाक कांय कळना कित्याक एक्सेप्ट करतात भायलें शर्ट बऱ्यान आसा गामायला जावंक बरो आनी त्या वेळार आमी जर तर संट घालता जाल्यार सगळ्यांक आमी बरमोड लागता. त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं पत्की जाल्यार जेजून वरयल्ल्या त्या कुर्साच्या रक्ता वरवीं त्या रक्ताचो दोगलो आमी घालल्या वेळार हांव आनी तूं कितें दिसता भायल्यान पवित्र दिसता. देवाच्या दृश्टेन आमी पवित्र दिसता. आमी पळयता जुआंच्या केल्ल्या उगडापणांत 7व्या अध्यायांत 13व्या आनी 15व्या वाक्य अशें सांगता. धवे दगले घालून आसात ते कोण ते खंय जावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणां दिनया तूं जाल्यार जाणाय. थवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयले म्हळ्यार येस ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरान ताजे सेवा सिंहासनार बसून आसा तसो ताजी जतन घेता. आतां पवित्र पूण ह्या आमकां समर्थन जेजूच्या त्या वळयल्ल्या भोव पवित्र रक्ता वरवीं बलिदाना मुखान जालें. पूण इतल्यार म्हज्यान तुजे समस्या रावनात. आमी जेजूक फातेल्ल्या कुडले आमची स्थानमान म्हळ्यार बदल जाल्यार म्हळ्यार आमी जेजूक फातेल्ले व्यक्ती जाता जाल्यार वस्तुस्थिती आमची बदलना. मागीर आमकां फातकाची ओडणी तवळ तवळ येवनूच आसता. थोडे वटेली सडच जाता. मागणें सड म्हणल्या वेळार सड बळिश्ट रितीन फातकाची ओडणी येता आनी हाचे वयर सयत व्हरूंक आमकां मुस्तू कश्ट लागता. आनी थंयसर येता शब्द सॅंक्टिफिकेशन या शुद्धीकरण. जिवितांत ह्या वेळार विविध गणिता मुखांतर सर्वेस पर देव म्हाकाने तुका शुद्धीकरण करणंच आसा विविध गणिता मुखार. त्या देखून त्या जस्टिफिकेशन आनी सॅंक्टिफिकेशन आमी पळोवचें जाल्यार
आमी जिजूक फातेल्या वेळार निर्दोशीकरणाचे स्वभाव मेळ्ळो जाल्यार जेजूक संपूर्ण शरणागत जावन आशिल्ल्या वेळार येते निरंतर प्रक्रियेद्वारे हांव तूं शुद्धीकरण या सॅंक्टिफिकेशन जावंक शकता. आमकां निर्दोशीकरण पातकाच्या शिक्षेतून सुटका लाभता तर शुद्धीकरण पातकाच्या सक्तेतून या प्रभावातून हांव तूं सुटका जोडूंक शकता. निर्दोशीकरण एक गणित तर शुद्धीकरण एक निरंतर प्रक्रिया आणि ते बावडता वरवीं आनी कुरपे वरवीं आमी मेटान हांव तूं शुद्धीकरणाचें या पवित्र जीवन जिवंक शकता. निर्दोशीकरण जेजू क्रिस्ताची योग्यताय दिता तर शुद्धीकरण देवाच्या कुरपे वरवीं देवाचे गुण आनी स्वभाव म्हाका जेजू क्रिस्ताचे गुण आनी स्वभाव दिता. बाप्तिस्माद्वारे हांव तो निर्दोशीकरण जाता तरी देवाच्या नितीवंतपण आमकां जेजूच्या कुर्सा मुखांतर त्या कश्टा नश्टा मुखांतर जावच्या विविध गणिता मुखान शुद्धीकरण जावन प्रक्रिये मुखांतर हांव तो शुद्ध जीवन जिवंक शकता. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा तुमी तुमचो कुरीस वोवंक जाय म्हणून. आमी पळयता पळयत पुस्तकांत 6 मातेवाच्या 16व्या अध्यायान 24 आनी 25 वाक्य म्हणटा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोण जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हजे फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वटयता. पण हांगासर सरळ तरेन आयकूंक इल्लें कठीण जाता तरी पूण विशय सरळ जावन आसा. विशय हांगासर स्वामियान जेजूचो फाटलाव करता जाल्यार म्हजो कुरीस हांवें घेवंक जाय. कितें म्हजें कुरीस जावंक पुरो म्हाका थोडी गणितां म्हज्या जिवितांत जातात आनी ती गणितां जाता आसतना त्या गणिता मुखांतर म्हाका नवें ज्ञानोदय जाता, म्हाका एक चिंतूंक अवकाश मेळटा आनी हांव देवा लागीं लागशिल्लो संबंद दवरता आनी हांव पवित्रकरणान एक मेट मुखार दवरता. आमचो कुरीस आमी वोवचो या आमी ताजो फाटलाव करचो म्हळ्यार कितें आमकां पेल्यांनी मान करीचे वा स्विकार करीचे म्हणलें आशा नाशें रावचें. म्हळ्यार आमचें म्हणलें कितेंच आशा ना, सोम्या जेजूचें कितें आसा तेंच संपूर्ण. दुडवाची आशा ना, हुद्द्याची आशा ना, कशेंपणूय जोयत जडीचें म्हणलें आशा ना, अनेकल्या वयर अधिकार चलोवंक आशा ना, अनैतीक लैंगीक तृप्ती जोडच्यान आशा ना. बगार आमची आशा जावन आसता देवाची खुशी जावं दी म्हणून. आमकांच आमी इन्कार करचें म्हळ्यार आमकांच आमी नेगार करचें वा त्याग करचें, आमकांच आमी विसरोवचें, आमचे वयली दिश्ट काडून देवातय आमी दिश्ट दवरची, आमचे वयर आसची आसक्त सोडून देवाची आसक्त त्या विशयी आमी पळोवचें, आमकांच आमी निराकरणी करची, आमकांच आमकां सोडून दिवचें. हें जावन आसा आमकांच आमी डिनाय कर या आमकां इन्कार कर आमी जियोचें. आनी थंयसर आमी पळयता म्हजो पाटलाव करीचे म्हणटा जेजू. आनी तातूंत आसा तीर निर्धारान वाट धरची, संपूर्णपणे जेजूची वाट आमी मानून घेवची, जिवितान जेजूच्या उदाहरणा प्रमाणे जियोचें. आनी हें जावन आसा जेजूचो हांवें तुवें पाटलाव करचो. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें कुरीस आमचो घेवन जेजू फाटल्यान वेता आसतना म्हजे आनी तुज्या जिवितांत आसचे कश्ट संकश्ट आमी घेवन वेता आसतना ते कितले कश्ट संकश्ट जाल्यार सर्वेस्पराक आमी ते भेटयता. सर्वेस्पराची खुशी वय जाल्यार तशें जावं दी म्हूण हांव तूं चिंता आनी नितळ निश्कळ आणखी जावन सोम्या जेजूक लागीं जाता, देवातय लागीं जाता, आमी आशिर्वादी जाता. जोबाच्या जिवितांत जाय तितले कश्ट आयिल्ले तरी पूण तो देवातय घट्ट रावलो आनी ताका दोट्ट्यान तो आशिर्वादी जालो. जाय तितले आमी प्रस्तुत समाजांत आमी पळयता, जाय तितलीं उदाहरणां आसात खंयसर आमी जेजू थंय
घट्ट दृढ विश्वासन असता कष्ट नसता असल्यारी कितले असल्यारी केदाळ्या मी ताजे ते रावता त्या कुर्सा मुखांतर वळच्या त्या कुरपे वरवीं हांव आनी तूं बाचावी जोडून घेता. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज हांव आनी तूं कुर्सा विशीं नियाळटा आसतना, कुर्सा विशीं आमी जायतितले शर्मा आयकल्यात, जायतितले विशय नियाळ केला, पूण आयच्या दिसा हांवें तुवें नियाळ करचें इतलेंच विशय. ठासो प्रभाव आमचेर पडोवन दी. सगळे बोवारी लोक जेजू क्रिस्ताक केळकुळां केल्यार जेजू क्रिस्त थंय तांकां बावडता ना जाल्यार हांवें आनी तुवें ताचेर बावड दवरल्या वेळार हांव आनी तूं आशिर्वाद दिता. कित्याक आशिर्वाद जाता? कित्याक आमकां स्वराचें तें उदाहरण आसा. सगळो संवसार मागणें करता या करिना जावंक पुरो, पूण हांव आनी तूं त्या कुर्साक पळोवन जेजू क्रिस्त थंय वळचें तें त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं वळचें तें भोव पवित्र रक्तान म्हजो आनी तुजो दोगलो, म्हजें आनी तुजें जिवीत धुवन घेतल्या वेळार उगडापण पुस्तकान सांगल्या बरी सर्वेस्पराची सेवा करूंक हांव आनी तूं विंसून काडले व्यक्ती जावन आसतले. स्वामियान जेजूच्या त्या भोव पवित्र बलिदाना वरवीं म्हजे आनी तुज्या फाताक भोगसून हांव आनी तूं शुद्धीकरणाचें पवित्रकरणाचें जिवन जियेल्या वेळार म्हजे थंय आनी तुजे थंय जीवसाण भरतली. आनी ती जीवसाण इतली भरतली की हांव आनी तूं संतोशाचें, समाधानाचें, समृद्धीचें जिवन जिवंक शकता. केवळ आत्मीक मात्र न्ही, लौकीक तरांनी समृद्धीचें जिवन जिवंक शकता. परत हांव सांगता, समृद्धी म्हळ्यार पयशे ओडले म्हणून सांगना हांव. पयशे येवंक पुरो, येनाशे रावंक पुरो. जायतल्या जाणांक पयशे धराळ आयल्यात, समृद्धी तांकां मेळ्ळ्या, पूण समृद्धी हांगासर जावन आसा समाधानाचें जिवन, खुशालयाचें म्हणजे एक बरेपणाचें जिवन, आशिर्वादाचें जिवन, भलायके बरीत जिवन म्हणजे आमकां एक काले म्हणटात देवात एका वर्त्या एका संबंधाचे एक रिलेशनशीप दवरून भलायके बरीत एक संबंध दवरून जिवचें जिवन म्हाका तुका फावो जाता मोगाचें न्हू. त्या खातीर आयच्या दिसा हें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मुंदोरसून येता आसतना जेजू लागीं आमी मागया, म्हज्या जेजू आयच्या दिसा तुवें त्या भेटयल्ल्या त्या विशिश्ट त्या बलिदाना मुखांतर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वादीत कर. म्हजी जीब केदिंगेस मेळें उळें अशें रावोंक तूं म्हाका कृपा दी. म्हजे कान मेळें या अनेकल्या विशयान फाड आयकून संतोश भोवचें, मानव भोंवतान पयस करून बरें आयकोंक म्हाका कृपा दी. म्हजे हात सेवेचे हात जावन दीत, म्हजे पांय बऱ्या जाग्यांक वचत आसले पांय जावन दीत. हर एक म्हजो विश्व मोगळा सुम्यान जेजू तुका हांव समर्पिता. कित्याक म्हजे खातीर तुवें कुर्साचें तें मरण तूं मेलोय. सगळें तुजें विश्व त्या कश्टा त्या दुखीन तें भरलें, तें हर एक विश्व तुजें कश्टा दुखीन भरलें, रगत थंयसर वळ्ळें आनी त्या मारिफात म्हजें विश्व जिवेताचें हर एक तुका समर्पिता सुम्यान जेजू. आनी ह्या विश्व्या मुखांतर संपूर्ण कांय ना तुका समर्पिल्लें हांव जिवन जियेता. म्हजें जिवन मुकलें तुका तुज्या सुवार्ते खातीर, तुज्या कुर्सान त्या जोडल्या त्या बलिदानाच्या मिसांवां खातीर हांव तें समर्पिता म्हणून दृढ निश्चय करया. आनी सोमिया जेजू लागीं आयच्या दिसा मागया, सोमिया जेजू सर पिडेतावन म्हाका आयच्या दिसा सुटका दी. सर तरेच्या आर्थीक संकश्टांतून सुटका दी, सर तरेच्या असमाधानांतून सुटका दी. पूण एक आमी उडास दवरया, जेजू लागीं परत परत आमी विचारया, म्हजो आत्मो समृद्धी कर सुमिया, म्हजो आत्मो समृद्धी कर सुमिया. आनी समृद्धी बरीत आत्मो, समृद्धी बरीत जिवन हर एकल्यांकी आमकां फावो जावं दी. आमेन. दिसलाय तू या घडये ह्या कुर्साक, मोगळची सूख तुजे खातीर राखोण आसा. सोडवोण दिल्लो जेजू सोमी, तुजे खातीर त्या कुर्साक काडलो. दिसलाय तू या घडये ह्या कुर्साक,
मोगल जेजू तुजे खातीर राखोण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर या कुर्सार मुखाळ्ळो ह्या संवसारांत तुका कितें सुणेना मोरताना मनीस कितें करूंक शकना ह्या संवसारांत तुका कितें सुणेना मोरताना मनीस कितें करूंक शकना तुज्या पातका खातीर आपले रगत वारो जेजून कुर्सार तावन सोडवून दिल्या तुज्या पातका खातीर आपले रगत वारो जेजून कुर्सार तावन सोडवून दिल्या दिसलाय तूं या घडये त्या कुर्साक मोगल जेजू तुजे खातीर राखोण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कुर्सार मुखाळ्ळो तुजे खातीर त्या कुर्सार मुखाळ्ळो Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो त्या कुर्सात हांव वालता सासणीक जिवीत जेजून कुर्साक वेंग मारली पोटलून धरली सासनाक बालता तसलें जिवीत आमकां दिवच्या खातीर सासनाक बालता तसलें आनी जेजून त्या सोराक उजव्या कुशीच्या कुर्सार घालतना ताणें म्हणलें सुमिया तूं राज पदवी घेवन येतना म्हजो उगडास दवर उगडास काड आनी तक्षण जेजू म्हणटालो आजच म्हजे सैंग आतां तूं वायकुटान आसतलोय वायकुटान सासणीक जिवितांत म्हजे सांग आतां तूं भागीदार जातलोय तेदगो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजून आमकां दिल्लो तो पवित्र कुरीस आनी त्या कुर्सांत हांव वालता सासणीक जिवीत जुआंव क्रिसोस्तांव म्हणटा पवित्र सभेचो नवादीक दोतोर तो म्हणटा त्या कुर्साचेर दिश्ट उबारलेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत बाचावी लाभता म्हणटा हर एकल्याक सासणीक जिवीत बाचावी लाभता म्हणटा जुआंव सवांजेल अध्याय 3 वाक्य 14-15 कितें म्हणटा जशें मोइसेन आरण्या सर्पाक उबारलेलो तशेंच मनशा पुताक ऊंस उबारूंक जाय तबल ताका सत्मंतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें मनशा पुताक ऊंस उबारूंक जाय कुर्सार घालूंक जाय उबारूंक जाय आनी थंय थावन वालता सासणीक जिवीत हें उगडापें जाल्लें आनी त्या देखून तूं जुआंव सवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 कितें म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो नीत करूंक झर्ती करूंक न्ही पुता मारी पात सासणीक जिवीत आमकां मेळच्या खातीर त्या देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश आमकां सासणीक जिवीत जोडून दिवच्या आनी तें जोडून दिवच्याक ताणें विसरली वाट कुर्साची बापाच्या कुशेक खालती मानगाल विसरली वाट त्या कुर्साची आनी कुर्सांत तावन वाडलें सासणीक जिवीत आमकां हर एकल्याकी आनी आमकां उगडलीं सर्गींचीं दारां आमकां उगडलीं त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज त्याच सोमिया मुखार आमी आसा सासणीक जिवीत जोडून दिल्ल्या कुर्सा मारी पात सासणीक जिवीत जोडून दिल्ल्या त्या जेजू मुखार आसा त्या जेजूक आमी नामान करता तरी एक घडीभर त्या कुर्सा सावळेंत आमी रावया कुर्साची सावळेंत आमी रावया आमची सकड त्या मागणी जे कितें घेवन आमी आसा ती सगळीं सोमियाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबाक त्या सोमियाच्या कुर्साच्या सावळेक आमी भेटोवन दिवया कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांकां हर एकल्यागे सोमियाच्या त्या सावळेक कुर्साच्या सावळेक आमी समर्पण करया आज आमी विशेश तरान मागया
सुमयाच्या कुर्साची सावळी सगळ्या संवसारार फोडून दी आणि प्रत्येक जण ही मारेकार पिडा वेगीच नापायीच जावन दी. सुमयेची कृपा सकत या पिडेक गिळण सोडून दी, नाश करून दी. बरी भलायकी बरेपण मेळोवन दी. या पिडेक वळख जाल्लेल्यांक सुडका बरी भलायकी सुमी लाभून दिवन मागया. परगांवांत वावुरतल्या आमच्या भावंडांक ह्या सुमयेच्या कुर्साच्या सावळेक आमी समर्पण करया, तांचे खातीर मागया. ह्या दिसांनी काम ओगडावन घेवन निराशे जाल्ल्या, देदेस्पर जाल्ल्या, आर्थीक अडचणेक बली जाल्ल्या त्या आमच्या भावंडांक कुटुंबांक सुमयेच्या कुर्साच्या सावळेक आमी समर्पण करून मागया. आनी विशेष तरान कोणे पुरो आमचे लागीं मागोवंक सांगला, मागोवंक विचारला, तांकां हर एक लागीं त्या सुमयाच्या कुर्साच्या सावळेंत आमी हाडया, समर्पण करया. त्या सुमयाच्या कुर्साच्या सावळेंत आमी रावल्या तर विशेव आमकां मेळटा, बरी भलायकी मेळटा, बरेपण मेळटा. मोगाच्या भावा आनी भयणी हे पाथेनी दवरया, हे विश्वास दवरया. कुर्सा सावळेन रावों तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बोऱ्या थंयसर आमकां कळटा. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी त्या कुर्सा सावळेंत रावल्यात म्हज्या आनी तुज्या जिवितान घडचे येवचे हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या बऱ्या. तांतू एक लिसांव आसा, तांतू एक संदेश आसा. देवाचे कुशीक खालती मान घालूंक स्विकार करूंक आमकां साध्य जाता म्हणलें हें गीत आमकां समजयता. त्या देखून येचे आमी त्या कुर्सा सावळेंत रावसय म्हण सुमी आशेता. आमकां हर एक लागीं आपोवणें दिता. हर एक पटी त्या कुर्सा सावळेंत रावोंक आमी कृपा मागया. मोगाचें न्हू, कृपा आमी मागया. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलून दरलाय सोम्या. सरमान होग्रा फावो तुका आसन जालाय देवा, आसन जालाय देवा. आमकांत संपूर्ण तरान त्या सुमयेच्या पांयतळ समर्पण करया. आमचे कुटुंब आमच्या मोगाच्यांक हर एक लागीं सुमयेच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. सगळो संवसार आमचे दियेसीस, आमच्या गोवळे बापांक, आमच्या याजकांक, धार्मीक भाव भयणीक, आमच्या मुखेल्यांक हर एक लागीं आमच्या बिरगजीच्या विघरांक, धार्मीक भाव भयणीक सुमयेच्या पांयतळ समर्पण करया. आमच्या कुटुंबाक हर एका संध्या परगांवांत आसल्या प्रायवंतां, भुरग्यांक, युवसनां, पिडेस्तांक हर एक लागीं सुमयेच्या त्या पवित्रपणाक समर्पण करया. मोगाचें न्हू, सुमयेच्या पवित्रपणाक समर्पण कर मागया. कुर्सा सावळेन उबो रावता, शांती म्हाका मेळच्या. उसो आसा गायले हा, थंय रावन म्हाका धरच्या. कुर्सा सावळेन रावोन तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बोऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलो दलाय सोम्या. सरमान होग्रा फावो तुका आसन जालाय देवा, आसन जालाय देवा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें सुमयाचे आशीर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया, खालती जावया, दिंबेर पडया. सुमयेचें बेसांव जोडूंक आमकांच आमी तयार करया आनी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत.
Itia boda sakramenta sustang naman koruya puvilya rupa boda navyo riti atarya salvon vecha uskut vishya भवताचे बोलतीव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या बो मोगाल जिव्या आमच्या देवा तुझी सनवाय तुझी सकत कुर्सात हांव मनशा कुळा उगडा पे जालें तुवें आमच्या मोगान बरलोय तुझ्या पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलें सासणीक जिवीत आमकां लाभच्या खातीर तुझ्या पुताच्या कुर्सा मोरना मारी पात तें सासणीक जिवीत आमकां तुवें सोडून दिलाय तर आमी आमच्या जिवितांत जेजू सारकें तुज्या कुशे खालती मान घाल आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन तुजो आनी तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूं आमच्या दिसपत्या जिवितांत आमकां करपाक दी जो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. तुका सोडवून दारा जय तुका कुर्साची सुचा जय तुका सोडवून दारा जय तुका कुर्साची सुचा